ते ऑलरेडी उजो येतालो तो सगळो बंद जाल्लो आसा. आमी उरला एक मातसो म्हाका दिसता 2% कितें तरी उरला, तो आयज सांजचो पर्यंत सगळो बंद जातलो. दुसरें ताजेर आत्तां प्रिकॉशनरी मेजर्स कितें घेवपाचें तें आमचे ऑलरेडी कलेक्टर थंयसर आसा आनी इवन दो PC PWD आसा ते सगळे करेक्टीव मेजर्स तेंच्यांनी घेतल्या. सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट हांकांय सांगलां आमी लक्ष दवर, म्हणजे पावसान आमकां तेजो कसलोच प्रॉब्लेम जावचो न्ही. उरलो तो प्रोजेक्ट रन करताले फॉमेंतो, तांच्यांनी प्रोजेक्ट रन करताले ट्रीट करपाचे. फॉमेंतोन ऑलरेडी आमी टर्मिनेट जाता, आमी विड्रॉ जावपाक तयारी आसा हें दाखयलां. बट तांचे पेमेंट्स थोडेशे कितें आसा ड्यूज ते करपाक जाय. सो दॅट ती सेटलमेंट तांच्या चेअरमॅना कडेन हांव आनी डेप्युटी CM बसून तेची पेमेंट्स कितें तरी तेंच्यांनी जी इन्वेस्टमेंट केल्ली आसा तेजी पेमेंट्स आमकां सेटलमेंट करून आमी फॉमेंतो स्वताहून भायर सरपाची तेंच्यांनी तयारी दाखयल्या. तांकां भायर सरल्या उपरांत आमी म्युनिसिपालिटीच्या बरोबर अलॉंग वीथ द सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन त्यांच्या बरोबर टायप करून नवीन सिस्टीम कितें तरी प्लेस करपाची आयदर थंयसर हें डिसायड केल्लें आसा. बट ती प्लेस करपा खातीर वील रिक्वायर एटलिस्ट अरावंड 3 मंथ, 3 ते 4 म्हयने पावस येता. 3 ते 4 म्हयन्या मदीं नवीन सिस्टीम काडून सोनसड्यावेली पूर्ण गार्बेज ही ट्रीट करप ही गव्हर्मेंटान प्रायोरिटी घेतलेली. दुसऱ्या लोकांची एक सेंटिमेंट आहा की सेग्रिगेटेड गार्बेजूच येवंक जाय. रेजिनाल्ड टोनचो लोकप्रतिनिधी, आमी ताका सांगिल्लें आहा, आमी ताका डायरेक्शन दिल्लें आहा की सेग्रिगेटेड गार्बेजूच येवंक जाय, कित्याक सरकार सेग्रिगेशनाचे फॉर आहा. सो तें आमी करतलेच. पूण आतां पब्लीक कितें जालां की इवन सेग्रिगेटेड वेस्ट हाडपाक दिना खंय. So then there will be, then this cannot be allowed. So the first thing, soon after rains, it is going to be tendered and remediation is going to start on the existing dump. In that we will assist the government. There is no question of opposition, no question of politics. Existing dump remediation kurpak November start jatalo in very clear. The dump to be sealed and dump to be, which is part of the HPCC today, and the existing padaha, I think there are some issues there which have to be settled.